एक म्हणजे ताणें राजिनामो दिल्लो स्विकारूंक ही पयली गजाल एक. ताच्या नंतर तो आमदार ना असो जातकीर ताणें पक्षाचो सदस्यत्व फॉर्म भरूंक जायो, ही स्टेज दुसरी आसा. ताच्या नंतर इलेक्शन लागूंक जाय, पोटनिवडणूक लागूंक जाय, ती केन्ना तरी 6 म्हयन्यां भितर लागतली. तिसरी स्टेज. चवथी स्टेज, ताका तिकेट पक्षान दिवंक जाय, जेचें आश्वासन ताणें बाबड्यान घेतलां आसतलें. पूण सगळ्यांत म्हत्वाची जी स्टेज आसा ती पेडणेंतल्या जनतेन परत ताका मेजॉरिटीन निवडून दिवंक जाय. आतां ह्या सगळ्या गजालींनी म्हजी कितें भुमिका आसतली, ह्या 5 स्टेजीची आज हांव कित्याक सांगू. जो विश्वासघातकी आसता ताका सादारणपणे धडो शिकोवपाची जर संद मेळ्ळी जाल्यार ती जनतेन सोडूंक जायना, कोणें सोडूंक जायना अशें म्हजें मत आसा. त्यामुळे वी नीड टू हॅव पेशन्स. सादारणपणे थोडे पेशन्स आसूंक जाय. कार्यकर्त्यांनी शांत रावचें. विनय बाबाचो फोन येतकीर विनय बाब हालीं तुजो कालूय म्हाका फोन, आजूय फोन मरे. हालीं खूब संपर्कांत म्हजे संपर्क वाडयलो. हांवें अशें फकाणांनी म्हटलें हय 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 म्हणून सर दिल्लीक आसा पूण आपल्याक अध्यक्षान आपयल्लो, खंयच्या राष्ट्रीय अध्यक्षान, आनी असो असो निर्णय घेतलो. हां तूं त्या निर्णयांत आसा ना म्हणूंक लागलो. आपूण ना, पूण आपल्याक सांगलां सांगपाक तुमकां. म्हणजे अध्यक्षान म्हाजे कडेन उलोवचें म्हटलें. आनी म्हटलें ज्या मनशाची 89 पासून कारकीर्द आसा, कार्यकर्ता पासून इतले हाच्या पर्यंत जेणे आतां पर्यंत 6 निवडणुको लडयल्यात, ताका चर्चा करप, ताका कॉन्फिडन्सांत घेवप हेंवूय जावचें ना. तुजें म्हटलें बेस्ट मरे. म्हणजे पयलीं तूं हांगा आसतना ना तें मनोहर भाईन सांगलां म्हणून आमचेर लादतालो. आतां मनोहर भाई सीख म्हणटकीर अमीत भाईन. म्हणजे तुजो रोल कितें, तूं कसलो अध्यक्ष, तुका तुजो विचार आसा की ना, हें हांवें ताका विचारलें. ना हांव कितें करूं. मागीर हांवें 2 उपाय सांगले, ते हांव हांगा हाचेर सांगिना. ते तुज्यान उपाय दोना भितरलो एक खंयचोय उपाय करूं येता म्हटलें. हांवें म्हाका दिसता चूक एक केली. इलेक्शन जाल्या नंतर, इलेक्शनाचो रिजल्ट लागतकीर हांवें पराभवाचें खापर हांवें म्हज्यार घेतलें आनी हांव राजिनामो दिता म्हणून सांगलें. प्रत्यक्षांत इलेक्शन म्हज्या नेतृत्वा सकयल लडोवंक नासलें. इलेक्शन मनोहर बाब पर्रीकराच्या नेतृत्वा सकयल लडयल्लें. इलेक्शनाची सगळी तयारी आनी तिकेटी सुद्दां वांटप हेतून म्हाका रोल नासलो. ज्याच्या नेतृत्वा सकयल इलेक्शन जाल्लें ताका वचना पराभवाचो भाग. जो संघटनेचो अध्यक्ष आसलो विनय तेंडुलकर, ताका वचना पराभवाचो भाग. पूण तें हांवें एकदां ब्लेम घेतकीर म्हज्या तकलेर घालें आनी हें फुडलें करपाक चालू. अध्यक्षाक हांव खोलान फुडें वचना बेनिफीट मेळ्ळें, जालें, 6 वर्सांचो पुरुमेत जाला, त्यामुळे तकली हलयल्ल्याचो फायदो जालो न्ही. ती एलिजिबिलिटी कंडिशन अशी आज सादारणपणे अलीकडे जाल्या पार्टीन स्थिती. म्हणजे हाचे खातीरच आमी काम केल्लें का कितें, हाचे खातीरूच कश्ट केल्ले का कितें, हाच्या खातीरूच घाम गळयल्लो का कितें. हांव रक्ताचें पाणी म्हणना, घाम गळयल्लो हेच्याच खातीर का कितें, हो थोडोसो प्रश्न पडटा.